खबर सांगता तुमकां म्हज्या इश्टाची, एकूच भयण ताच्या मोगाची. ल्हानूच आसतना दोगांयची मायपाय सोंपलेली. मायपाय जिवो तांचो आसतना दोगांय खोशेची उन्ना मारी. हांवची तूच दूख लोटोन येवून अदृश्टाक सांपडली. इश्ट म्हजो इस्को सोडून कामाक वेता, आदार ना जावून ताका कोणाचो. भयणीक आपले मोगान वाडयता हुस्को दाखोवन सुखाचो. हॉस्पिटलान पिवनाची नोकरी कोत्ता, पात्रांव म्हणटा तो बरो भुरगो. रोस्तेल्या देवाक आर्गां दिवून म्हणटा तूंच आदार म्हजो. मायपायचे पोन्ने भांगार विकून मोगाचे भयणी काजार केली. सोजमोतालो भयण घोवाच्या घरान खुशाल आसतेली. एकूय दीस घरान तांच्या सुसेग ना, मोगाची भयण ताजी रडटाली. अशें रडोंक सांग कितें कारण खंय भावा हांव चुकली. तिसरात गो म्हजो सोरो पिवोन येता, घरांत सासू माय म्हाका सोतायता. काजाराक एक वरोस जावून गेले, 1 लाख रुपया केन्ना दिता. सासू पाय बरो म्हूण भाव सांगतालो, तोवूय भावा म्हाका अशें म्हणटा. 1 लाख रुपया दिवूंक घोडो ना जाल्यार डायवर्स दिल्यार जाता. एक उतर भयणीचे आयकोताना भावाच्या दोळ्यान व्हांवताली दुखां. कितें करून 1 लाख रुपया भयणी तुका हाडून दिता. नोशी फुटले गोरे जाले खाली, आनी भावाक संवसार म्हाका नाका. इगोरची बुकार बरयलो कोंत्रात भयणी विसरो नाका. सासू माय सोगल्याक आयज विचार कोत्ता, सुनाक अशी कित्याक दुखयता. एका तेंपार तूं सून आसलेली कित्याक विसरता. तुज्या चोडवाक तूं काजार करून वरान दुसऱ्याच्या घरान धाडटा. तुज्याय चोडवाक ताणी अशें केल्यार तूं कितें कोत्ता. आंकवार भावांक आयज विचार कोत्ता, दोतीची पिडाय केल्या कोणें. आयज गरीब भयणो दुखां गळयता तें एक उमाणें. आतांच्या काळार तूं शिकोन पासून गिन्यानान भावा तूं जालाय उणें. चोडवाची रितांनी देखती म्हणचे एक व्हडलें देणें. चोडवाची रीत आनी देख म्हणचे एक व्हडलें देणें.